पणजे मार्केट वाठारांतली महानगरपालिकेची जी असुरक्षीत बिल्डींग आशिल्ली ती सध्या मातये भरवण करपाचें काम सध्या निमण्या पावंड्याचेर पाविल्लें आसा। फाटल्या वर्सा ही बिल्डींग जी आसा ती सीलबंद केल्ली आनी फाटल्या एक सादारण 25 दिसां सावन हे बिल्डींग पाडपाचें काम सुरू आशिल्लें। सध्या आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन हे जी असुरक्षीत बिल्डींग आशिल्ली पणजे मार्केटांत वाठारांतली ती सध्या पाडकाम तेजे सुरवात केलेली आसा आनी कशा तरेन हांगासर सगळे जे डिगारे आनी त्या बरोबर ते लोखंड बीन सगळे बिल्डिंगेचे आतां सगळे एकठांय करपाचें काम निमण्या पावंड्याचेर पाविल्लें आसा। ही बिल्डींग असुरक्षीत आशिल्ल्या कारणान गेल्या वर्सात ही सीलबंद केल्ली। त्याच्या उपरांत त्याच्या सायडीक जी फाल्कन म्हणून बिल्डींग आसा ती बिल्डींग खाली करपाक सांगिल्लें तांकां आनी त्याच्या उपरांत जेन्ना ही पाडकाम जेन्ना हे पाडपाचें काम सुरू आशिल्लें ह्या वाठारांत तेन्ना हे 17 सुमार दुकानदार तांच्यानी न्यायालयान धांव घेतली। मात्र महानगरपालिकेन तांकां स्थलांतरीत करपाची हमी दिल्या उपरांत तांकां तें मान्य जालें आनी त्याच्या उपरांत तांच्यांनी हे बिल्डींग पाडकाम जें आसा तें सुरवात केली। अशा तरेन हे असुरक्षीत आशिल्ली पणजे वाठारांतली बिल्डींग जी आसा तेचें काम आतां म्हणजे ते मातयेचे ढिगारे किंवा लोखणाच्यो सरयो बिरयो सद्या आतां काडप निमण्या पावंड्याचेर पाविल्लें आसा। अशा तरेन हो जागो आतां सद्या नितळ जावपाच्या वाटेर आसा। ही आतां बिल्डींग जवळ जवळ सद्या तेंच्यांनी सगळे ढिगारे बिगारे घालून सगळे मोकळे केलेले आसा। आतां ही जमीन सपाट जाल्लेली आसा। एकदां जशी ही जमीन सपाट जाली काय थंयच्यान मागीर मार्केटान यो वच करपाक लोकांक बरें पडटलें। कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश बामणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।